दिसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयच्या वाचकां मेरेन आपले साहित्य पावचे म्हूण ह्या फुडें कथा आनी कादंबऱ्यो बंगोरी लिपये बरोबर देवनागरी लिपयेंत बरयतलो अशें कोंकणी कथा कादंबरीकार एडविन डिसोजान म्हळां. साहित्य वाचप्यांचो उणाव आसा म्हणूनय ताणें खंत उक्तायल्या. साहित्य अकादमीच्या मीट दी ऑथर कार्यावळीत तो उलयतालो. साहित्य अकादमी आणि कला अकादमीच्या चोड पालवान नामनेचे कोंकणी कथा कादंबरीकार एडविनचे एफ डिसोजाच्या जिविताचेर एक कार्यावळ जाली. भुरगेपणासावन आतां मेरेनच्या आपल्या जिणेचेर साहित्यीक डिसोजान उजवाड घालो. ताणें देवनागरी कोंकणींतल्यान बरोवपाचें थारायलां. आनी म्हाका सलीस जाता नागरीन घालूंक, नॉट अ प्रॉब्लेम. पूण त्याच वेळार आय कॅनॉट फॉरगेट माय रिडर्स. पळय तशें करूंक जाय. सो टू वे ट्रॅफिक फायन, हे म्हजे प्रॉमिस. बरोवपी खूब आसात मात वाचप्यांचो उणाव आसा अशी खंत ताणें उक्तायली. वी वॉन्ट सम रिडर्स who can really slice you. तशें जाल्यार मात आमच्या कोंकणींत जायते आसा. एडविन डिसोजाची काळे भांगर कादंबरी रोखडीच देवनागरींत प्रकाशीत जावपाची आसा. 34वी कादंबरी बरोवप चालू आसा अशें डिसोजान सांगलें. काळे भांगर पुंडलीक बाबान सांगलें, गोवा कोंकणी अकॅडमी ती ट्रान्सलिटरेशन जाला. फर्स्ट प्रूफ हांवें पळयली, ती बेगीन पब्लिश जातली. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आदली प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधीक तिच्या 27व्या पुण्यतिथी निमतान सोमारा काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी आर्गां ओंपलीं. इंदिरा गांधीन भारताक आंतरराष्ट्रीय मळार प्रतिश्ठा मेळोवन दिली अशें मत प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान ह्या वेळार उक्तायलें. आदली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधींक आर्गां ओंपपा खातीर सोमारा काँग्रेस भवनात खासा कार्यावळ जाल्ली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, युवक काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आनी हेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी इंदिरा गांधीजींच्या फोटवाक हार घालून आर्गां ओंपली. इंदिरा गांधीन भारताक आंतरराष्ट्रीय मळार प्रतिश्ठा मेळोवन दिल्ली अशें सुभाष शिरोडकारान आपल्या उलोवपांत सांगलें. आनी इंदिरा गांधीच्या प्रतिमे कडेन पळयलें जर तिची कारकीर्द पळयलें जर जायत, एक अफलातून बायल मनीस, कर्तत्वान अशी बायल मनीस, खंबीर अशें नेतृत्व आशिल्लें. म्हणजे केन्ना केन्ना दादले मनशाक सुद्दां फाटीं घालपी आनी घातल्या अशें भारतीय म्हणपा सारकी ताकदवान अशी बायल मनीस. तिजी कारकीर्द जी आसा पळय न्ही, ती भारत देशाक एक वेगळ्या हांव अशें म्हणन की स्थानाचेर घेवन गेली सगळ्या जगा भितर. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. श्री दामबाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशन आनी अंतरंग क्लबान मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या रांगोळी प्रशिक्षण शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. रांगोळीचे नवे प्रकार लोकांक शिकूंक मेळचे म्हणून आमदार दामू नायकान हे शिबीर आयोजीत केल्लें. श्री दामबाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशन आनी अंतरंग क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या रांगोळी प्रशिक्षण कार्यशाळेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. दिवचलचे रांगोळी घालपी अर्जुन परवान ह्या कार्यशाळेक मार्गदर्शन केलें. ह्या वर्कशॉपान सुरवातीक डिझायन मागीर पोर्ट्रेट, कलर कशे भरप आणि ह्या प्रशिक्षणाक सगळ्या धर्माचे लोक भाग घेतात. फातोड्डे वाठारांतल्या बायलांक रांगोळी घालपाचें प्रशिक्षण मेळचें म्हूण आमी प्रशिक्षण शिबीर घडोवन हाडलां अशें आमदार दामू नायकान सांगलें. ही सगळी रांगोळी विविध आकारान विविध रुपान जी घालतात ती रांगोळी आमच्या भुरग्यांनी शिकची आनी त्याच बरोबर सगळ्या लोकां पर्यंत ती पावची आनी हो कला प्रकाराक आनी मान्यता मेळची. त्या खातीर राज्य मान्यता प्राप्त आमचो कला गौरव जाल्लो शिक्षक अर्जुन परब, ताजी चली सिद्धांती परब, श्रीरंग परब हांच्या मार्गदर्शना खाला हो आयज वर्ग आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. येता ते लुसोफोनिया आनी नॅशनल गेम्सांत वांटेकार जावपी गोंयच्या एथलीटांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर सरकारान खासा 6 कोटींचो निधी दिवपाचें थारायलां. खेळा प्राधिकरणाच्या सोमारा जाल्ल्या वर्सुकी आमसभेंत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. आशियाई बीच गेम्स 2018 कर्मचाऱ्यांक नियमीत करप, बांदोडकार ग्राउंड नव्यान बांदप, कृत्रीम टर्फ आनी टिळक मैदाना खातीर पाखें ह्या गजालींचेरूय चर्चा जाली. Biggest decision would be about the coaching for Lusofonia and national games, in which a proposal for 6 crore 69 lakhs to be spent on the sports persons for the next 6 months for preparing them for Lusofonia and national games have been approved. It will go to government for allotment of budget and it would be done over a period of next 3.5 years.
Another major decision is holding of Asian Beach Games in Goa in 2018, regularization of staff, regularization of coaches, upgradation of coaches, and then putting of the artificial turf at Tilak Maidan, the roofing to be done at Tilak Maidan. All these issues have been discussed and have been approved. We have enhanced the grants that is being given to sports clubs and sports associations. So that's a major decision for today. Then a lot of posts are created for the technical cell of SAG, which is executing the jobs of the Directorate of Sports and Youth Affairs. होच तो पणजेचो पोन्नो बांदोडकार फुटबॉल स्टेडियम. तिसवाडीच्या लोकांक आशिल्ली फुटबॉल स्टेडियमाची गरज लक्षांत घेवन बांदोडकर स्टेडियम परत बांदपा विशीं हे आम सभेत चर्चा जाली. सरकारान आतां हांगासर एक ल्हानसो स्टेडियम बांदपाचें थारायला. मात हो स्टेडियम लुसोफोनिया गेम्स आनी राष्ट्रीय गेम्सा खातीर आशिल्ल्या मुळाव्या सुविधांनी येना. लुसोफोनिया गेम्स आनी राष्ट्रीय गेम्सा खातीर उबारपा आशिल्ल्या मुळाव्या सुविधां विशीं खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसायान सांगले. 3 projects to be tendered in the month of November. Early November we are tendering 3 projects. That's a major decision taken. Apart from 3 projects at Pernem, MCC and Fatorda, there will be 2 more projects taken up urgently, and that is basketball stadium at Goa University and volleyball stadium in Shiroda. What about the land acquisition for the volleyball stadium at... Volleyball is being expedited by the Directorate of Sports and Youth Affairs. The Town and Country Planning Department has already granted their NOC for the site, which is chosen for the volleyball stadium. So all in all, it's a win-win situation. परवरीच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.